दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना सावन गोयात मायनिंग स्कॅमाचो बोवाळ चलता। त्यांना आवाज काढपी त्यांनाचो विरोधी पक्ष फुडारी आणि पीएसीचो चेअरमॅन मनोहर पर्रीकार कामतीचे काँग्रेस सरकार पडले। उपरांत पर्रीकार आणि पार्सेकार सरकार येऊन गेले। मात कथित मायनिंग स्कॅमात अजूनही नेमके कितले लुकसाण झाले त्याचे आकडे सरकाराकडे ना। शाह आयोगाचो आकडो 35,000 कोटी। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान मायन्स मिनिस्टराक असेंब्लीत मायनिंग स्कॅमाचेर प्रश्न केलो। 2007 ते 2012 मेरेन जाल्ल्या मायनिंग स्कॅमाचो नेमको आकडो कितलो काय म्हूण कवळेकाराचो पर्रीकाराक प्रश्न। मायन्स मिनिस्टराची जाप पळयात। 2007 ते 2012 मजगती मायनिंग स्कॅमाची चौकशी पुराय जाल्ली ना। सरकार केस टू केस चौकशी करता। 88 मायनिंग लिजांतल्यान नेमके लुकसाण कितले जाला ताचो आकडो सीएजीन दिल्लो ना। शाह आयोगान सरकाराक लुकसाणीचो आकडो सोदपाक सांगिल्लो। तज्ञांचे टीमीन हे चौकशे खातीर 3D लेजर मॅनेजमेंट इक्विपमेंट DGPS सर्वेची पद्दत वापरिल्ली। तज्ञांचे टीमीक लिजांग कुशीक 10 हेक्टर परस उणी सरफेस डिस्टर्बन्स मेळ्ळी। मात शाह आयोगाच्या रिपोर्टात ताचो उल्लेख सुमार 578 हेक्टर। ताका लागून शाह आयोगाचे चौकशेत अदमास केला तो 35,000 कोटींच्या लुकसाणीचो आकडो सारको ना। सरकार मायनिंगांतल्या दुबावीत प्रकरणां आणि वेव्हारांची केस टू केस चौकशी करता। मायनिंग परत सुरू जाल्ल्याक सरकाराक 31 मार्च 2017 मेरेन 544.33 कोटींची येणावळ मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।